शिगमोत्सवाची जी परेड आसा फ्लोट्स ते 18 तारखेक करपाची काय ना करपाची सध्याची जी परिस्थिती आमी कन्सिडर केली गव्हर्मेंटान ऑलरेडी एपिडेमीक एक्ट जो आसा पळय तांच्यांनी सद्याची ते कोरोना डिसीज जो आसा हेज बीन डिक्लेअर्ड एज एपिडेमीक म्हणून तांच्यांनी एपिडेमीक एक्ट इनवोक केला आनी तशेंच ही आमची एरिया पळय जाल्यार हांगा रेल्वे स्टेशन आसा पोर्ट आसा एअरपोर्ट आसा हे सगळ्यो गोष्टी कन्सिडर करून आमी डिसायड केला की फ्लोट परेड जी 18 तारखेक आशिल्ली ती कॅन्सल करपाची लोकल कमिटीन आमच्या आयचे लोकल कमिटीन आमचे अध्यक्ष आसा म्हणटा तो आमचो चीफ ऑफिसर आनी सगळे गायडलायना प्रमाणे जशें पळयना की खरोखरच हे जे कोरोना व्हायरस आसा ते म्हणजे घातक आसा आमी डिसिजन घेतलेलें आहा की परेड ही आसचें ना जाल्यार म्हाका सरकाराक सांगून दिसता की खुबश्या जाणांनी चित्ररथ केल्लेले आहा रोमटा मेळाची तयारी केल्लेली आहा आनी ते हांगासर चडशे जाण प्रायज मेळटा म्हणून येना जाल्यार ते येता की आपलें प्रदर्शन करता आपली गांवची आमची शिगम्याची आमची हिंदू धर्माची संस्कृतीचें प्रदर्शन करता जाल्यार तांकां सरकारान काही ना काही कितें तरी अनुदान दिवचें तेंच्यांनी चित्ररथ केला आनी बाकीची कितें तयारी केला तेंचे हे सरकारान हेजेर विचार करचो.